सो सकाळचे पळयात बरें वत पडला हांगासर आनी सगळें आम पापड हांगा दवरला. आं येयले पळयात अशें वत मेळटा हांगासर एक 11:30 पर्यंत मागीर वत वयता. कितें जालें रे तुजें? कितें जालें? कितें आवाज? आं सो आई कट करता आयज फणस काल हाडलेले शिवनाथान. आईन बरें चाकूय बरो व्हडलो घेतला. रा रे सारको वास सारको त्या बेडरुमान बरें पावला. पिकला मगे वास सामको ते बेडरुमान पावला. म्हटलें कापया म्हटलें कित्याक चड दीस दवरूंक जायना आमी ते पिड्यार बी जाय जाल्यार. सो म्हटलें पळोवया आयज कशें कितें तें रसाळ का कापा काय खबर ना. तो घेवन येयला शिव. खावकूच नासलेलें आं म्हणजे अशें आमी फणस घरां म्हाका दिसता हो फस्ट टायम हाडूंकूच नासलें. हो पळय हेका जाय फणस. हेका न्हांवपाक जाय आं हेका न्हांवपाक जाय म्हणून हो तळमळटा. मातसो राव मातसो राव आई आई फणस कापता मातसो राव. एक ओय हेका जाय न्हांवपाक म्हणून हो तळमळटा. हां ते घे रे मातसो ऋत्वीक. हो ऋत्वीक कांय ना फक्त टी व्ही पळोवपाक आनी कांय ना. मातसो घे ताका मातसो घे. ताका न्हांवपाक जाय. जायना गे आई तकली आवय गे खंय दुखता. पिकले पिकला न्ही गे हे पळयात बरें आहा बारीक घरे न्ही. ओके सो हें आई काडटा म्हटलें हेका हांव न्हांवून हाडटा आनी परत हांगाच रावता स्विच बोर्डा कडे. हेका न्हाणयता आनी हांव शावर घेवन येता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. ओके सो काल न्ही हांवें कांय शूट बीन करूं ना. सो काल सामकें बिजी आसलें. सो तुमकां खबर आतां इशुकाचो बड्डे आयिल्लो आसा. सो काल न्ही सकाळीं आमी भायर सरलीं पळय 9:01 पावली. काल आमी इशुकाक न्हांवपाचो घालूंक ना. 1 पावली मागीर केन्ना ताका न्हाणयतलें मागीर ताका खिचडी दवर हें कर तें कर आनी आई कडेन सगळें जायना कित्याक तो न्ही आतां मातसो हें करता म्हणजे कांय करूंक दिना. सो ताच्या फुड्यान एकलो बसचें पडटा. सो काल आमी 1 पावली. काल सकाळीं सगळें आमी शॉपिंग केलें रिटर्न गिफ्ट बीन सगळें मागीर ग्रोसरी सगळें हाडलें. मागीर परत घरा पावली जेयली मागीर परत गेली. मागीर आमी वचून जेवण सगळें बुकींग केलें. जेवणाचें सगळें पयलें बारीक बारीक आनीक शॉपिंग बी आसलेलें कपडे घेवपाचे आसलेले इशुका. तर काल आमी सगळें तें कवर अप केलें. सो आनी कांय आमी शूट बी करूंक वचोंक ना कित्याक जायना तें शूट कर आनी हें कर आनी कितें दाखयतलें तुमकां कळ्ळें तुमकां न्ही. सो जालें आमचें काल सगळें कितें बारीक बारीक कितें शॉपिंग बी आहा पळय सगळें काल जालें. ओके सो काल आमी गेल्ली मॉलान. तर मॉलान आमकां एक आमची युट्यूब फॅमिली मेवळे. तुमी आसता UK. सो मागीर हांव तो क्लीप घालता पळयात तुमी आं. सो बारीकसो हांवें क्लीप घेतला कित्याक एक मेमरी उरतलें न्ही ताका लागून हांवें तें शूट केलां मागीर तुमकां घालता. सो जालें सगळें शॉपिंग बी सगळें जाल्लें आसा. सो आयज म्हाका सगळें रिटर्न गिफ्ट पॅकींग बीन करूंक जाय. ओके सो तुमकां सांगता आमचें कशें आसतलें बड्डे सेलिब्रेशन. सी व्हडलें अशें कांय ना सेलिब्रेशन बड्डे सेलिब्रेशन व्हडलें आमी ग्रँड अशें कांय करना कित्याक कांयच फायदो ना इतलो व्हडले बड्डे करून कित्याक ताका तें कांयच कळना. आनी मेन थींग म्हळ्यार तुमकां सांगता आतां इशवीक न्ही लोकांक पळोवन न्ही इतलो रडटा. पयलीं इतलो रडनालो. पयलीं न्ही कोणी ताका घेतालो न्ही ताका वयतालो. आतां कोणाकूय पयलें न्ही आनी स्पेशली कोणाक दाडी बी आसलें न्ही आनी विचारपा नाका सगळ्यांक पळोवन रडटा. आतां बड्डे कशें जातलें म्हाका कांयच खबर ना. सो आमी लिमिटेड लोकांकूच आपयला जस्ट आमच्या कॉलनीन आनी तेजे फ्रेंड सर्कल इतलेंच व्हडलेशें ग्रँड करना आमी कित्याक करूंक फायदो ना की ताका तें सी जशें आमी रितिकाक केला न्ही तशेंच आमी इशुकाक करतले. सो दोगांय भितर डिफरन्शिएट नाका. रितिकाचें आमी फर्स्ट बड्डे घरान केल्लें हेजेय बड्डे आमी तशेंच घरानूच करतले. सी आतां नेम सेरेमनी आमी केला मातशें व्हडलें कित्याक रितिकाचें आमी नेम सेरेमनी घराच केल्लें पूण बरें व्हडलें केल्लें. सो नेम सेरेमनी आमी रिसंटली केला न्ही मेन. सो म्हटलें बड्डे आमी बारीकशें करया कित्याक करून इतलें व्हडलें करून तो क्रँकी जाता मागीर तोच एन्जॉय करचो ना बड्डे बॉय. आमी एन्जॉय करून कितें फायदो. सो आमी केन्ना अशें फर्स्ट बड्डे न्ही करूंक वचना की आमी पळयलां भुरगें की म्हाका तें ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आहा रितिकाचें आमी घरात केल्लें. आमी फर्स्ट बड्डे हांव वयताना रडोन नाका केलें. सो म्हटलें हेजे बड्डे घराच करया. सो आमचे कशें प्लॅन आसा हें तुमकां हांव सांगता कळ्ळें आनी जर तुमकां सस्पेन्स दवरना. सो संडे तुजो बड्डे 10th मे. सो फाल्यां 1 डे बिफोर फाल्यां आमी ऑर्फनेजान सेलिब्रेट करतले. कित्याक खबर आहा आमी चिंतलेलें संडेच करया म्हणून ऑर्फनेजान पण गडबड जातलें सगळें
कळ्ळें तुमकां न्ही थंय वचोंक जाय ऑर्फनेजान मागीर परत येवंक जाय आमी हांगासर रातचें मागीर सेलिब्रेशन आसा तें प्रिपरेशन करूंक जाय सो हांवें कितें सांगलें शिवता नाका तशें नाका गडबड जातलें सगळें सो म्हणटा वन डे बिफोरूच करया सो फाल्यां आमी करतलो ऑर्फनेजान हें खंय कितें हें तुमकां फालच्या विडियोन पळोवंक मेळटलें आनी संडे आमी घरा बारीकशें सेलिब्रेशन सो अशें आमचें प्लॅन आसा व्हडलें आमी सेलिब्रेशन बी कांय करना कळ्ळें न्ही सो सगळें जाल्लेलें आसा ऑलमोस्ट सगळे ग्रोसरी बी सगळें हाडलेलें आहा ऑर्फनेजान दिवपाक ऑर्फनेजान आमी कितें कितें दिता कित्याक तुमी आमची युट्यूब फॅमिली तुमकांय कळोंक जाय न्ही कळ्ळें न्ही सो ऑर्फनेजाक आमी कितें कितें दितलें हें तुमकां फालच्या विडियोन दाखयतलें कित्याक फाल्यां तुमकां पळोवंक मेळटलो फाल्यां आमी सेलिब्रेशन करतले ऑर्फनेजान ओके तेंचें सगळें जाल्लेलें आहा रेडी सगळें फक्त म्हाका आमच्या घरान जे बारीक बारीक भुरगे बी येतले पळय तांकां एक रिटर्न गिफ्ट दिवपाक सगळें हाडून दवरलां तें फक्त आतां आयज हांव पॅकींग करतलें कळ्ळें न्ही आनी फाल्यां म्हाका टायम मेळचो ना आमी फाल्यां आमी सगळें आनी परवाचें प्रिपरेशन बीन करूंक जाय सो जशें टायम मेळटा तशें टायम तो यूज करूंक जाय सो म्हटल्यार आयज हांव सगळें हे गिफ्ट बीन पॅकींग करतलें तो अशें आमचें प्लॅन आसा बारीकसो सेलिब्रेशन कळ्ळें तुमकां न्ही अशें ग्रँड कांय ना ओके सो फाल्यां न्ही फाल्यां तुमकां न्ही हो आतां फाल्यां वयतलो मागीर तुमकां परवा विडियो येतलो पळय जे इशुकाचे प्री बर्थडे शूट केल्ले पळय ते आमी बारीक बारीक एक फोटोज बी तुमकां शेअर करतले फाल्यां आनी ते बारीक बारीक जे क्लिप तेजे आसलेले जे आमचे हॉस्पिटलान इशुकाक मेळपा येयलेले जाले तेन्ना सो ते हांवें तुमकां शेअर करूंक ना सो फाल्यां न्ही सगळे इशुकाचे जे बारीक बारीक जे कितें क्लिप बीन आसा पळय हे तुमकां सगळे फालच्या विडियोन पळोवंक मेळटले प्लस प्री बर्थडे शूट आमी काडलेले फोटोज बीन न्ही सगळो बेस्ट येयल्लो आसा सो ते तुमकां सगळें न्ही फाल्यां पळोवंक मेळटले ओके सो ऑर्फनेजचो विडियो आहा पळय तुमकां तो परवा पळोवंक मेळटले कळ्ळें सो अशें आसा प्लॅन आमचें खंय सांगया म्हटलें आतां हय का न्ही ओके सो चला आतां न्ही हांव वयता किचनान मातशें फणस खाता सामकें आईन काडून दवरलो जस्ट हांव शावर घेवन आयलें आनी आयज रांदपाचें बीन कांय टेंशन ना फक्त म्हाका एक भाजी करूंक जाय ओके सो चल या आमी किचनान डॉक्टर घरा न्हिदला तो आमी येयली भायर शॉपिंग करपाक टायम ना सो हांगासर तुमकां सांगू आमची युट्यूब फॅमिली मेवळा तुमी आतां लंडन नांव सांग युके आं सॉरी माझे नाव म्हणतात वेरोनिका ग्रोनिका चेडू हांव समजलें जाणां भयणी भयणी म्हणून कोण ते यंग आहा चेडो हाय बाबा हाय 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 आनी जाल हाय एंटोनियो एंटोनियो नाईस नाईस त्या मेळोन बरें दिसलें तुमकांय मेळोन बरें जालें म्हणजे चिंताले म्हणजे कोणी तरी मेळटलो मेवळे 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 बरें थँक्यू थँक्यू अशेंच मोग दवरा अशेंच मोग दवरा बाब 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 न्हिदला तो काय करपाचें संडे बर्थडे आई बरी आहा बरी आहा सो बारीक बारीक शॉपिंग आसलें सो ह्या पळयात आईन काडून दवरलें आनी सामकें टेस्टी आहा स्वीट आहा आई पोळे करता म्हणटाले मोना ते पोळे करपाक न्ही रा रे ते पोळे करपाक न्ही मातशें हे बुळबुळे आसूंक जाय हे कापा न्ही सो आई पोळे करता म्हणटाली पण आतां करचें ना कित्याक ते बुळबुळे आसता पळय ते रसाळ तितून ते पोळे बरें जाता सो आनी थोडेशें आसा न्ही ते हय सो हांवें धाकटोसो पीस न्ही आमच्या नेबराक दवरला आनी धाकटोसो पीस न्ही आमच्या हावज हेल्पर तांकां दवरला आमी म्हणून कितले खातले पळय आतां खाल्यार न्ही जेवण वचना आतां जाला 12:30 सो पोट भरलें एक खालें न्ही आमचें पोट भरलें न्हू गे एक तोंडान पडूंक जाय अशें न्ही की पोट भरून खावपाचें अशें ना एक तोंडान पडूंक जाय पण बरें स्वीट आहा खूब स्वीट आहा बेस्ट आहा बरें आहा ना हें गोड आहा खूब गोड आहा खूब गोड आहा चला कढीपत्ता ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केला आमचे झाडां ते अशें परत परत काडून काडून न्ही ते मागीर हें जाता सो म्हणटा ते ऑर्डर केले कितले 12 रुपया कितें तरी खूब जालें अशें डब्यान घालून दवरपाचें जाय पडटा कढीपत्ता बरें आं हेल्थाक खावंक जाय थोड्यांनी कढीपत्ताचें उदक बॉयल करून पिवंक जाय खंय खूब बरें ओके सो आयज जेवणाचें कांय टेंशन ना कित्याक दाळ आनी शांगो घातलेली करी आसा ते मालवणाचो हाडलेले शांगो लास्ट जालें ते करी आसा ताल्ल्याचें हुमण आसा सो म्हटलें आनी कित्याक करूंक जाय काय पयलीं जेवण वचना पोटान उदक पिवून तें पोट भरता सो म्हटलें आतांच पुरो म्हटलें एक बिटरूट आहा मालवणचो मालवणचो हाडलेलो एक बिटरूट आहा म्हटलें धाकटोसो पीस घालया इशुका खिचडीन आनी आमकां भाजी करया कित्याक ताल्ल्याच्या हुमणा वांगडा भाजी ही बेस्ट आतां खूब आहा तें करी ते निनश्का बी इल्ले तांकां लायक जालें आईचें ताल्ल्याचें हुमण बरें तिखट जावन बरें केलां आईन सो बरें आसा पोट भरून जेव खंय हांगा जेयलेलें पळय जीर ना सकाळच्यान 4-5 ग्लास उदकूच पिलें हांगासर आतां फणस खालें आतां कशें जेवण जेयतलें काय पळयता आतां हांव ओके दाखयत तुमकां हें पळया ताल्ल्याचें हुमण इतलें आसा आनी कित्याक करपाक जाय आनी दाळ आसा भायर हें कितें गे
पास्ता सकाळी ब्रेकफास्टाक पास्ता केल्ले पण तशें आसा. मम्मी इतले करता पास्ता, तिका ते अंदाजूच कळना. खूब जालें ते पास्ता, कमी जाता म्हणून ती चड घालता. ती कितें आमी ते बॉयल केले न्ही ते मागीर चड जाता ते क्वॉन्टिटी. इतलें उरला आतां, तो मागीर सांजचे गरम करून खावपाचें, काय वेस्ट करप ना. बरें ताका आतां गरम करून सांजचें आनी खावपा जायना. रातचें आनी तरी आमी जेवपाचें सोडलें. कित्याक जिरात ना सारकें, कितें करतले, कितें म्हणजे इतलें. हय ओके चला, हांव न्ही आतां बिटरूटची भाजी करता. ही पळय म्हाका कितें म्हणटा, पोट भरून जेवप. हिका ज्वारीची भाकरी आसा हिका. कितें पोट भरलें, कितें खालें तुवें. ओके हांव न्ही बेगिना भाजी करता. इश्वी उठ्ठलो आतां बेगिना, कित्याक मातसो बेगिना न्हिदला. सो बेगिना करता भाजी. हय ताका पयलीं खिचडी करून, पण ते तांदूळ पयलीं भिजत घालचे पडटा. तांदूळ सोंपले हेजे, सांगलां अशें आतां. तांदूळ ताका 7 रायस, तो मातसो बरो मोव जाता. तो सांगला घेवन यो म्हणून. आनी थोडेशे बारीक शॉपिंग उरला, तो शिव करतलो. कित्याक मागीर आयज सांजचें म्हाका न्ही सामोसाचें प्रिपरेशन करूंक जाय. की फाल्यां ऑर्फनेजाक न्ही हांव सामोसा हांगा घरांतल्यान करूंक व्हरतलें. म्हाजे स्वीट कॉर्न, पालक चीज स्वीट कॉर्न सामोसा बेस्ट. शिव म्हणपालो तूं आनी कित्याक करता, हाडया. हांव मागीर नाका म्हटलें. ते बटाटाचे सामोसा बी म्हाका लायक ना ते, आनी ते बरें लागना ते. सो हें स्वीट कॉर्न चीज न्ही खूब बरें लागता. सो म्हटलें हांव करता घरा कडेन. आयज रातचें हांव सगळें प्रिपरेशन करतलें. बरें ताका सामोसा पॅटीस म्हणजे सामोसा हें करून न्ही आनी डीप फ्रिजीन दवरतलें. मागीर फाल्यां हांव फ्राय करून ताका व्हरतलें. की फाल्यां सगळें जावचें ना. आनी सकाळचें न्ही आमचें कांयच काम जायना. सकाळीं उठलें, न्हालें, ताका न्हांवपाक घाल म्हटल्यार हांगा टायम वयता. सो रातचें हांव सगळें प्रिपरेशन करतलें. आनी फाल्यां मागीर सकाळीं अरावंड 4 अशी वयतलीं आमी, 3 वयतलीं. मागीर 12 अशें हांव फ्राय करून दवरतलें. सो अशें आमचें प्लॅन आसा. सो ओके जाल्यार हांव खंय करून घेता. मागीर आमकां गिफ्ट पॅक बीन करूंक जाय, रिटर्न गिफ्ट. आनी सांगलां अशें आतां आयज आमकां पार्लराक व्हर म्हणून. व्हरता म्हटलां पळोवया. मातशें म्हाका फेशियल करून आसलेलें, चेड्याचो बड्डे न्ही ताका लागून फेशियल करपाक जाय खंय. तूं कितें फेशियल करूंक जाय, म्हाकाय व्हरूंक जाय खंय. तूं घरा बस. हांवें म्हटलें शिवता पळय म्हटलें हांव ताका फोर्स करचें ना. इफ ताका टायम आसल्यार व्हरूनी. अशें एक फेशियल आनी आयब्रो काडपाचें इतलेंच. पळोवया कशें जाता तें. ओके मेळटा तुमकां मागीर. चला उठलो आमचो बड्डे बॉय. बड्डे इश्वी हाय म्हण. इशूका फर्स्ट गिफ्ट मेळ्ळा, बड्डे गिफ्ट. हें दाखयता तुमकां मागीर. ओके सो जालें म्हाजी भाजी. तांबडी भाजी केला. हे काही आयज खिचडीन हांवें धाकटोसो बीटरूट घातला. बरें बीटरूट घालून खिचडी केला. कितें खिचडी केला मम्मी तुका, बीटरूट खिचडी. आमकां मात बसना. आमकां दिसता की बाबा ताका घेवन मातशें भोंवपाचें, बसात ना. उळवुळो तुजी कंप्लेंट सांगता. उळवुळो सांगा. जालें म्हाजी भाजी, बीटरूट भाजी. ओके मागीर दाखयता तुमकां गिफ्ट. सो आतां भायर सरला आमी वचपाक पार्लरान. शिव बारीक पावस पडलो खंय. शिव म्हणटा म्हाका खबर ना, आमकां तें कळकच ना. आमी भितर बसता. शिव म्हणपालो हांवें म्हटलें व्हर म्हटलें म्हाका पार्लरान मातशें वचून बेगिना येवया. चल चल काळो पडटा, बारीक पडटा. चल एसीचें उदक ते. चल पार्लरान वयता. सो शिव गेला आपलें हेअर कट करपाक. सो म्हटलें तूं वच म्हटलें, टायम वेस्ट करनाका. सो म्हाका हाफ एन आवर लागतलें, हाफ एन आवर 1 आवर. सो रातचें न्ही 12:30 जाला. आतां मेळटा पार्लरान गेल्लें हांव संक सुमार पार्लरान गेल्लें. रातचें घरा 8 पावलां हांव. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें लेट बीन गेलें न्ही पार्लरान. सो खूब लेट जाता. कळ्ळें तुमकां न्ही. नाल्यार केन्नाय न्ही 3 बी वयता पार्लराक. सो शिव कामां बिजी आसलें म्हणून हांव संक गेल्लें. 8 येयलें बेगिना शीत बीन केलें की शिवाक भायर वचून आसलेलें. ते फ्रेंडागेर दोगांय गेला, रित्यूक आनी शिव गेला, अजून येवंक ना. सो बेगीन शीत केलें आनी म्हाका मागीर तुमकां सांगलेलें हांवें म्हाका सामोसाचें प्रिपरेशन करून आसलेलें. सो तें सगळें केलें हांवें. सामोसा केले हांवें. सो कमी पडटा सामोसा. सो म्हाका आनीक करूंक जाय. सो म्हटलें फाल्यां करया म्हटलें. सो करून दवरलें हांवें. म्हाका दिसता थोडेंच जालां, आनीक जाय म्हाका. म्हणजे कमी पडूंक जायना पळय, इतलें केलां हांवें. सामोसा न्ही कमी पडूंक जायना, उरलें जाता हय का न्ही. हें फाल्यां ऑर्फनेजाक व्हरपाक. सो चिंतलें की आनीक जाय पडटलें म्हाका. सो पालक 1 बंडल आसा. ओके आनी लसूण ताका चड लागता. सो आईन म्हाका अर्दें लसूण न्ही सुलोवन दिलें. पळयात लसूण ताका चड लागता. सो म्हटलें करया आतां. मातशें थोडें हांवें लसूण सुलयलें. ताका न्हीद घातलें पयलीं इश्विकाक. न्हिदलो तो आजून. शिव आनी रिती येवंक ना. तो आतां येतलें. तुज्या फ्रेंडागेर गेला, तो न्हिदला बेडार. जस्ट पळयता. ओके सो फाल्यां सकाळीं परत म्हाका सामोसा करचें पडटलें.
सो कशें कितें पळोवया. सो लसूण मात सोलून दवरला की लसूण सोलपाक आनी खूब टायम लागता. ओके सो रिटर्न गिफ्ट हें न्ही रिटर्न गिफ्ट तुमकां दाखयता पळय तें आमच्या घरा जे आमी सेलेब्रेशन करतले पळय तांकां भुरग्यांक दिवपाक. सो चिंतलेली की सगळें पॅकींग करून दवरया म्हणून हें रिटर्न गिफ्ट बीन पण जावचें ना आतां टायम 12:30 जाली. सो शिवता न्ही म्हाका सगळें बॅग बीन काडून दिला खंय दवरलें कोणा खबर न्ही. बॅग न्ही काडून दवरला असले बॅग न्ही आमगेर आसलेले. सो चिंतलें की फाल्यां नाल्यार परवा सगळें भितर घालया आनी हांगासर न्ही भायर न्ही एक स्टिकर येतलें थँक्यू फॉर कमींग म्हणून अशें स्टिकर येतलें ते शिव प्रिंट करतलो. सो तुमकां दाखयता हांव न्ही तितून कितें कितें घालतलें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो एक एक करून दाखयता तुमकां. सो हें पळयात असलें न्ही हें हाडलां पेन स्टँड. हें पळयात असले पेन स्टँड म्हणजे पेन्सील पेन स्टँड कितेंय दवरूंक मेळटा. तो असले सगळे घेवन येयल्या. मागीर तेज्या वांगडा हें घालतलें चिप्स घालतलें. सो हें पळयात असले चिप्स हाडला. हें सामकें डिफरंट आहा केन्ना खावंक ना. सो आमी मॉल दी गोवान गेल्ले न्ही थंयसर मार्केट 99 आसलेलें. बरें आसा हें पळोवया कशें कितें तें 2 फ्लेवर आहा. हें आसा बटर गार्लीक आनी हें आसा चटपटा पुदिना. सो हें जालें. मागीर तेजे भितर न्ही हें पळयात हायलायटर एक एक घालतलें भितर हायलायटर. ओके हायलायट 2 पळोवया कशें कितें 2 घालतलें कित्याक भुरगीं चड ना एक म्हाका दिसता 15 भुरगीं आसा. एक हें हायलायटर ओके. मागीर असलें एक पेन्सील घालतलें वयर रब्बर आसा ताका आनी हायलायटर जालें. आनी हें आसा ताका कितें म्हणटा खबर ना म्हाका शिवनाथान घेतलें स्टॅम्प सेट हें स्टॅम्प सेट एक एक घालतलें कळ्ळें. सो आनी हें हाडलां. सो आनी न्ही ज्यूस हाडला पेपर बोट आनी हें हाडलां चोकोपाय. हें पळयात. सो हें पळयात चोकोपाय आनी ज्यूस हाडला. सो दवरला हांगासर. तूं हें सगळें घालतलें हांव कळ्ळें तुमकां न्ही पेन स्टँड पेन्सील मागीर ते मार्कर मागीर ते स्टॅम्प सेट ते चिप्स ज्यूस आनी चोकोपाय. सो अशें आसा. सो म्हाका नाका आसलेलें दिसता टायम की ते पेन्सील रब्बर पेन्सील घातला पेन्सील रब्बर शार्पनर मागीर तुजें कितें तें कंपास बॉक्स वॉटर बॉटल तें सगळें आतां कॉमन जालां एका न्ही. सो म्हाका तें नाका आसलेलें. सो हें तरी बरें आहा. खूब सोदलें आमी आं मेळूंकूच ना आमकां मार्केट 99 मेळूंकूच ना खूब सोदलें. सो फायनली शिवम पावलो हेंच घेवया म्हणटा सामकें डिफरंट आहा बरें आहा सामकें पेन स्टँड म्हणजे सगळें म्हाका तितून घालूंक जाय. सो आयज घालचें ना टायम जालो. ओके सो इतलेंच. फाल्यां आमी सेलेब्रेशन करतले ऑर्फनेजान हें तुमकां फाल्यां व्लॉग पळोवंक मेळटलेंच. ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.